धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तरी मिलेता तावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक ताणे आपोवंक धाडले आनी ते आयलेल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हणलें, आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरले त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेला ते तुमी जाणात. जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती मुजेर आयलेल्या सर्व कश्टांमध्ये ल्हानविकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा ते कसलेंच हांवें तुमचे तावन फाटीं दवरलें ना. बगार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवा दय परतूंक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मानूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातींच्याकी हांवें उलो दिला. आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या बळाक लागून हांव जेरुसलेमाक वेतां आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांव वचून येना. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र आत्मो हर एक शहरांत म्हाका कळयत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कासाचें मोल ताका बादिना. देवाचे कृपेचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक सोम्या जेजू तावन म्हाका मेळ्ळा तें मुन्यारपण आनी मुचे चिनयेची दाव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतर, तुमचे मदें भोवून देवाचें राज्य परगट करीत हांव गेला वय. पूण ह्या फुडें तुमचे मदले कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचे नात म्हूण हांव जाणा. देखून तुमचे मुखले बाचावेक संबंध जाल्ल्या संगती विशयांत आज तावन हांव जबाबदार न्हय म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगतां. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. थंय तुज्या हिंडाक बिडार मेळ्ळें, तुज्या बरेपणान देवा दुबळ्यांक तूं पावलोय. सोमी दिता आज्ञा, बरी खबर परगडतेल्यांचो आसा जमो अगणित. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. आमचो देव तारानाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतले निवारता. आपल्या वैरींची तकली पातकांत जियेतेल्या खोट्या मनशाची तकली देव फोडून उडयता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. सांजुआंप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. इतले सांगून जातच जेजू आपले दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो, बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताचे अधीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपवून हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. आनी बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे सवे म्हाका आसले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतले विंचून काडून म्हाका दिले तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते काल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्ले ते सर्व तुजे तावन आयलां म्हूण आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजे तावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी ते घेवन तुजे तावन हांव आयिल्लो खरें म्हूण ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हूण तांची फाथयेनी. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच, तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मारिफात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सशी फाटीं येतां. पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ. अशें तीय आमचे बरीच एक जावच्याक. देवाचे उतर हे वाकान्नी तुका क्रिस्ता.